A5, page number 3. A5. Urkia botin somnia, gayon koronieta, visas torunieta, bapa mukabieta, atmen sotan bapa, busuketam tuka. Atmen sotan bapa, busuketam tuka. Jesuk modedorum, Jesuk mokakalu, Jesuk cikun rahu, Bapa mukalena. Atmen sotan bapa, busuketam tuka. Atmen sotan bapa, busuketam tuka. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुकां जेजू कृपा आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्यायचे मिसाची भेटेन ह्यायची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून पिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया मागदलेना मिस्किता हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमची जण एकल्याची वेगवेगळी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. घडी आमच्यो गरजो आसात, घडी आमकां कोण स्वतायतात वा आमी कोणाक स्वतायता तसल्या पासत आमी मागुया. जे पॉलिटिशन्स आसात, जे राजकीय मनीस आसात आनीक जायते तरेन बेस्त्या साद्या लोकांक स्वतायतात, तांचो फायदो काडटात, तांचे पासत खेरीत भाशेन आयज आमी मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन जॉस्नी रॉड्रिगीस आनी मंजुला लुसिया आल्मेदा लग्न जातात, तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुजे सवे आसात उतरां सासनीक जिविताची. भाव भयणीनो, जेजू सवे आमकां जी उतरां मेळटा ती आमकां दिसाच्या दिसाक आमकां नवो जीव दिता. ही उतरां आयकूंक, ही उतरां आमच्या जिवितान घालूंक जायते पावटी घडी आमी फाटीं उरल्या. ही मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. देवाचें उतर, जेजूचें उतर आमच्या जिवितान आमी फुडें व्हरूंक आनी जिवीत जोडूंक आमकां कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सुरपत्रधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे झोरीन तुवें नवी केल्याय. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आख्ख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामार्यांत पवित्र सभा संवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणे बरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवन वचून पेद्रू शेकी लिदेंत रावतल्या भोगताशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशेणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिदेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगलीं बावार्थ दवरून सोम्याशी परतलीं. जोपा नगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोगतीन आसली. आदल्या जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोरण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिदा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगा मनशांक ताचेशी पाठयले अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच तांकां तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केलीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयलीं आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सोबे माजार सगळे ताचेर परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तांच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयले. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्या. उद्गार.
तुजीं उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाता. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच उस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यांत तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलें, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताचे सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतले? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वगाली तुका ख्रिस्त. रिचा बाबणीनो, आयच्या देवाच्या उतरान 3 वडी खेरीत भाशेन म्हज्या नियाळाक हांवें घेतल्यो. आयचें जबाब स्तोत्र. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यात? हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, पेद्रून जो विचारलो आनी ताका जबाबूय दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतले? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. तिसरी वड, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. भाव भयणीनो, आमी मातशें नियाळ करीत जाल्यार थोडे फावटी आठवेंचशें दिसता. जेजू जेन्ना आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा तो जाणा आसलो कोण आपणा बराबर रावतलो, कोण आपणाचो घात घेतलो. आयच्या काळार जरी तर आमी कितेंय करता, खंयच्याय मळार, जावं राजकीय मळार, जावं समाजीक मळार, आमी कितेंय करपाक सोदता, कसलोय वावर आमच्या हातान घेवंक सोदता जाल्यार आमी टीम करपाक जाय, विचून काडपाक जाय. आनी विचून काडटा आसतना सारकें शिडूक रावपाक जाय. कोण आमचो न्हू, कोण आमचे बराबर वावर करतलो, कोण घात घेतलो, एकदम बरे भाशेन पळयतात, सारकी खबर काडटात. बो करून राजकीय मळार जायत जाल्यार सारकी खबर काडटात कोण कोण कितें करतलो आनी त्या प्रमाणे आपणाचे भितर घेतात. जाल्यार जेजू जाणा जावन आपणाक घात घेतलो एक देंवचार आसा, तरी पूण ताका ताणें विचून काडलो. एकलो देंवचार जाल्यार 11 जाण बरे आसात, तांचेर म्हाका दिसता जेजून चड भर घातलो. आनी 11 जाण आसात ते बेस्तेच न्हय, तातूंतले ते असोक्त मनाचे, असोक्त काळजाचे, थोडे भिवकुरे असले आसात. सादे मनीस
व्हडले व्हडले डिग्री घेतलेले न्हय, पूण तांचे मदें अशें म्हणपी मनीस आसात, तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. हें उतर एकदम गरजेचें. आमकां खात्री आसा. ही उतरां भाव भयणीनो आयलीं कित्याक जी परिस्थिती जेजूचेर आनी जेजूच्या शिसां मदें जें कितें घडटालें, ती परिस्थिती जायते शीस पयस वेताले. जाणी जेजूचो पाटलाव केल्लो, जेजूचे फाटल्यान ते आयिल्ले, जावं ताचीं उतरां आयकूंक, ताच्यो मिलाग्री पळोवंक, ओ जेजू ज्यो मिलाग्री करून तांकां जेवण खाण पासून दिता इतल्या जाणांक, हें सगळें पळोवन ताचे फाटल्यान आयिल्ले. आनी हें सगळें पळोवन ते आयल्या उपरांत जेजूची शिकवण मातशी अवघडशी. तुज्या एका पोल्यार कोण मारीत जाल्यार दुसरो पोलो दाखय. तुका कोणें त्रास करीत जाल्यार तूं ताचे बरोबर आनीक चल. तुजेर कोणूय चुकला जाल्यार ताका 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 ताका बोगोस. जेजूची शिकवण अवघड लागता. हांव स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो, म्हाका कोण खायत तो सासणांक जिवो उरतलो. म्हजी शिकवण येता तो केन्नाच तान येवचो ना. आनी जेजून जेन्ना ही शिकवण सगळी दिल्ली जाल्यार थोडे पळयतात की हो सांगता तें अवघड लागता. हें आमच्यान करूंक जावचें ना. घडी थोड्यांक दिसलें आमच्यान तें जावचें ना. एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखोवपाचो आनी आमचेर चुकता तितले पावटी बोगशिपाचें, तें आमच्यान जावचें ना. आनी जेजू जें सांगता, आपण स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो आनी हांव म्हजेंच मांस तुमकां दितलो, हेंय घडी जायते जाणांच्यान मानून घेवंक जावंक ना. कित्याक तें समजूंक ना जेजू कितें सांगता तें, आनी फाटीं सरून गेले. आनी तेन्ना जेजूचो हो प्रश्न तुमी वचूंक सोदतात, सायबा तुजे सवें आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी समजून घेनात, तुजे सवें आसात उतरां सासणाच्या जिविताची, हीं उतरां आमच्या काळजान जरी तर रिगोनात जाल्यार आमी जायतीं जाणां कसल्याय वावराक हात घातल्या उपरांत फाटीं सरून वेता. आमी जायतो वावर करता तेन्ना असलेंच दिसती पडटा. बराबर जायतीं जाण मुखार येतात, सुरू करता आसतना सुरवात जायतीं जाणां, मागीर ल्हवू ल्हवू थोडीं जाणां ना जातात. फाटीं ओडोन पडत जाल्यार दिसती पडनात. खंय गेली गाय, खंय गेले गाय, कितें जालां गाय, जायते फावटी प्रश्न पडटात. जाल्यार जेजू सवें जरी तर अशें जाल्लें जाल्यार आयच्या काळार हें जावपाक व्हडलें अजाप न्हय. पूण तातूंत मानून घेतलेले वो देवा सवें आपणाचें उपकारी मन दाखयतलेय जायते आसात. जशें आयच्या स्तोत्रांत आमी आयकलां, सर्वेस्परान इतलें बरें केलें, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव देवाचे उपकार आमच्यान आटोवंक जायना फावो ते परी, पूण ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो आमी आमच्या जिवितांत करता तातूंतल्यानूच आमी हें फारीकपण एके भाशेन दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, ही दोरकास म्हणटात ती वस्तोरी लिड्डा गांवांत, ती जेन्ना मेली तेन्ना जायत्या जाणांक दूख भोगलें. भोव करून ज्यो विधवा आसल्यो, जे गरजेवंत आसले, जे तिचे सवें एके भाशेन पळयताली, ही असली वस्तोरी जी सगल्यांक पावताली. आपल्या उदारपणान तांकां एके भाशेन वयर काडटाली, ती सोंपली. आनी देखूनच पेद्रूक आपोवन हाडलो, जाता तितलो उर्जेंत ये, बेगीन ये आमचेशी. आनी पेद्रू आयलो तेन्ना जेजूची सावडी घेवन आपूण येता. आनी जें कितें जेजून केल्लें तें पेद्रूनय केलें. हे वस्तोरेक जी सगल्यांच्या मोगाची, सगल्यांक हें देवाचें बरेंपण दिताली, तिका मरणांतली जिवी केली. परतून लोकां मदें हें बरेंपण करपाक तिका हाडली. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून आयज आमचें मानप कितें, आयज आमचें काळीज कितें सोत मानता, आयज कसली खात्री आसा आमकां, वो कितें आमी करता तें कितें आमच्या हातान घेता, तेन्ना खात्रेन भरोन आमी असलो वावर करता काय बेस्तोच करपाक जाय म्हूण, कोणें आपयल्यात म्हूण, वो आनी कांय काम ना, चल आमी बेकार आसा करया. जरी तर हीं असलीं कारणां, कांय काम ना म्हूण आमी मुखार सरता, वो कोणें आमकां फोर्सान धुकळून धाडल्यात, वो फोर्सान कोणें आमकां ओडून हाडल्यात, जाल्यार आमची इगो तसलीच जातली, ल्हवू ल्हवू नाच जातलें. पूण जरी तर पेद्रून म्हणलां तशें आमकां खात्री आसा आनी आमी सोत मानून घेतलां
जाल्यार कितलेय आमी बिजी आसूं, कितले आमकां त्रास पडूं, आमी कितलेय पयस पासून आसल्यार परतून पावतले हांव आनी हो देवाचो वावर करतले हांव. असले भाग आमकां जण एकल्याक आयज आमी मागून घेवया. खरेंच आमच्यान म्हणूंक जातलें काय हीं उतरां? आमी मानून घेता काय सर्वेस्परान इतलें आमकां बरें केलां तें? काय जायते पावटी आमकां सर्वेस्परान बरें केलां, देवान आमचें सगळें बरें केलां तें दिसतीच पडना, तें लिपलां. कित्याक थोडेंशें कितें आमी मागता देवा लागीं आमकां मेळोच ना, दिसतीच पडना. देखून जायते पावटी आमी फाटीं सरता आनी भोव करून आमच्यो गरजो ह्या संवसाराच्यो गरजो आमच्यो पुऱ्यो जायनात. देखून आत्मो आमी एके भाशेन जायते पावटी कुशीन काडला. आनी जेजून म्हणलां हीं उतरां जीं हांव उलयतां तीं आत्मो आनी जिवीत. तर हेंच आमकां जिवीत दितलें उतर, आमकां जिवीत दितलें जेजूचें मांस रगत. ह्या आल्ताराचेर आतां नव्यान तयार जाता. जेजू आमकां आपलें उतर दिता, जेजू आमकां आपलें मांस रगत दिता, आमचें सगळें जिवीत आसूं. तर हेंच जिवीत घेवया. आमी जरी तर मेल्लीं आसां, थोंड जाल्लीं आसां, जिवी जावया, रिएक्टिवेट, आमी डिएक्टिवेट जाल्लीं आसत जाल्यार, आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमी सगलीं देवाचेच कृपेन मुखार सरुया. बेटवणे वेळार गीत घेऊया. C10 पेज नंबर 32. C10. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे गोविंद सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराधाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्याक तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोरकास ही वस्तरी जेन्ना सोंपली तेन्ना तिच्यान आपणा पासत कांयच करूंक जालें ना. आपणा पासत विनंती करूंक जालें ना. पूण जांकां तिणें बरें केल्लें तांणी पेद्रूक विनंती केली, जाता तितले बेगीन आमचे मदें यो. आनी हे वस्तरी पासत विनंती केल्यान तिका जिवीत मेळ्ळें. आमी केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो आमकां अश्योच बऱ्याक पडटल्यो आनी आमचेय पासत कोण तरी विनंती करतलो. हीच कृपा आमकां मागुया. दुसऱ्या सगळें बरेंपण करूंक आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थनांतल्यान आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेवेर संवसाराचे पाप काढिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेवेर संवसाराचे पाप काढिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेवेर संवसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरीचें म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D28, पेज नंबर 62. D28. Moja jomna keyan lawan koshi mosa moja kuli rokta koshi dato saya moja jomna keyan lawan koshi mosa moja kuli rokta koshi dato saya Jesus Jesus jivitu che Saudi Civitam Cię, Jezu, Jezu, Civitam Cię, Saudi Civitam Cię. Domolun Matan, Civan Boron Monsan, Tumi Tundo Sayang, Tusang Civan Boran, Domolun Matan, Civan Boron Monsan, Tumi Tundo Sayang, Tusang Civan Boran. Jesu, Jesu, Civitu Cię, Saudi Civitam Cię. Jesu, Jesu, Civitu Cię, Saudi Civitam Cię. बापा तांचे पासत हांव मागणें करतां, तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसारान विस्वास दवरचे खातीर ती आमचे सवें एक जावं म्हणटा सुमी सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. शेवटाक गीत घेवया. U20 पेज नंबर 240. U20. Besa